आसा म्हणून आनी हें आसा म्हणून दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट. सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आनी आमी ते प्रोड्यूस केलो एक अशें पांयाक लागले हाताक लागले आनी सेफ्टी. So High Court has told that they will not stop from cutting any cable on the aspect of safety. एका पोलाचेर तुम्ही सारखे ताका सांगला तूं पोलाचे तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आनी सोमारा दीस एफिडेवीट मारून 20 मागीर आमी मॅटर 25 घेता म्हणून. आतां टील देन ही हॅड आस्क्ड फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल पंचान आसा ते क्लियर कर. What is the current process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores, which they have not paid. Without paying that, we cannot allow them. They go on changing. Now this man was there today. He was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he has changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this, and also areas order has been given of around 1.5 plus this. It is 3 crores around 3 crores. That way there are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground or something like that? That is what today court has seen on this, and AG has valiantly argued on that point, and they have told you like you cannot put bundles and together. The cables should be tried, and 3 cables on 1 pole, and that too not on this type of poles which are ornamental, which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report. So our cables, our poles are not, they cannot take a load more than 3 cables. You should be three cables and tight. That too tight, that too for a temporary purpose till they move from over ground to underground. Okay. They have to do it all underground. ये ISP का नहीं केबल कंप्लेन येयल्या उपरांत कटिंग करतले का तुमकां शेबी दिसले? आमकां शेबी कोणाचें आमकां दिसलें फाल्यां कितें जालें नाल्यार कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तेच कोर्टांनी आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घे, तूं बरोवन दी आमकां. ताका ताणें जर बरोवन दिलें आपूण घेता. आतां काय कोणें घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो. So the court has noted it and they were not ready to. आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आनी पोलाची जाल्यार घेतले जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल. आपूण सर कितें कंपन्सेशनाचेर उलयला जे एक्सिडेंट जाला that will be decided on Monday. Monday the report is before the court and they will see if it is his, he will say he is not mine. The court will decide on it. So if he cannot identify his own cable, how we can do it? आता आनीक कटिंग पळोवपाक मेळटा. आमी करतलेच न्ही. We will go on आनी कितें कितें आसा पळय आमकां दिसलें मातशें we will do it. ऑल ओवर गोवा म्हणटा. All over Goa. खंय तुमकां शेबी दिसले? खंय दिसलें शेबी जाल्यार कट्टले नाल्यार they have to take a stay. न्ही स्टे मेळूंक ना तांकां. So if it is neat and clean, you will leave it. ऑल ओवर If it is गोवा neat That and is, clean. we had told them that एका पोलार आमी आतां आनी एक 14 तारखेक नोटीस इश्यू केल्या that you can take if you want I'll forward that एका पोलार 3च केबल जातात. ते कोणाचें कितें तांकां सांगलेलें आमी तूं सगळे जाण एकाच हेतून आरमड एकूच घे आनी एकूच केबल घाल. सो ते कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी केबलाची घेतली जाल्यार वी कॅन डू इट दॅट वे. ऑल ओवर तांचे गोवा कोणाचे केबलाचे पळय ते केबलार सुद्दां तूं पळय कशें डँगलिंग आसा आनी कोणाक लागलो जाल्यार मागीर तो कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. ताका कंपन्सेशन आसपेक्ट आहा. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता जाल्यार ताका दिवपाक. फाल्यां मेलो जाल्यार कोण जबाबदार ताका? दिस इज ISP प्लस TV नो एवरीथिंग ऑल केबल्स खंयचे केबल आनी OFCs. तुम्ही ऑल ओव्हर गोवा म्हणटा. यू आर actively doing it here. All over Goa engineers. कळटलें तुका आमी करतले. आमी वी आर वेटिंग फॉर मंडे. थोडे आमी सामके डेंजरस स्थितीन आहा ते आमी पयलीं क्लियर करता. Is the government in line with your thoughts of removing all the cables? Is the present government in line with your thoughts of removing all the cables? सी वी कॅनॉट रिमूव इट ऑन वन. एकाच झटक्यान आमी काडूं शकना. जे इम्पॉर्टंट केबल्स आसा तांकां आमी टायम दिला. आतां वर्सभर आमी तेंच करता. सो तांणी करपाक जाय तें नाल्यार करपाक नाल्यार सेफ्टी आस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टंट. दॅट वॉट हायकोर्ट टोल्ड टुडे. गव्हर्मेंट इज इनकम नाल्यार कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. ऑफिसरान घेवचें नाल्यार ताणें घेवचें अशें आमचें म्हणणें. आतां स्टेबिलिटी ऑफ पोल इज वीथ मी. सो हांवें तांकां घातलेलें आहा. काडा नाल्यार वी हॅव टू रिमूव ऑर समवन हेज टू गिव मी इन रायटींग. तो आतां रायटींग दिता जाल्यार म्हाका कितें जालां? आय वील गिव देम एंड ही हॅज टू पे द अमावंट. कितले वाट पळयता रायटिंग दिताले वाट बी पळयतले? मंडे सांगला न्ही. मंडे ताका सांगला ताजें कितें आहा तें बाकीच्यांचें क्लियर करपा. तो आयडेंटिफाय करता ताजो दवरतलो आनी दुसऱ्यांचें क्लियर करपाक मेळटा न्ही. Has court made any observation about the areas 110 crores? No, that is not a area. It was put in the report. I will forward you the report. But that observation, that is in court. No? Yes. So court will order that, and court may order more to pay.
तुका जेन्ना कोर्टान वता पेनल्टी डबलय जावं शकता. दॅट इज नॉट ए म्हणून ताका सांगलेलें पयलीं 20% पे कर. दे रिजेक्टेड टू पे. So court may tell them 50% pay kar. Otherwise they may not listen to them also. See, matter when it is sub judice and then stay na आले आमकां कट करपा पूण पयशाचे we have that powers of the collector and they can recover attaching their properties. That can be done. We have been given those powers. We will attach their properties otherwise. So how many ISP providers and who are the list? That is the list I will give you. 4 or 5, 6 No, there are many. Sir, तुम्ही ते- I am having list. I have given all of them shows and all of them orders. सर ते ऍक्सिडेंट तुम्ही ऑलरेडी मेन्शन केला की कोर्टान की ऑर्डर हांव रिपोर्ट दिता तो मेन्शन केला, फोटोग्राफ मेन्शन केला हा. आणि कोणे एक ते घातला ते यांचे रिपोर्टरांचे ते दॅट ऑल्सो एवरीथिंग हॅज बीन मेन्शन. ओके सगळे घातला रिपोर्टान. सांतापूरचे किती आता परत ते जॉईन करपाक कोण आयले ते ताजेरूय हांवें कंप्लेंट दिल्या पोलिसांक. हांवें हेतून 112 टीचर कॉल करून कंप्लेंट दिल्या. कोण मेळटा जाल्यार ताजेरूय दिल्या हांवें. तशें दिता हांवें. आतां एक्शन घेवप ते पुलिसांचे आनी आय विल बी गिवन नाव अ रिटर्न कंप्लेंट ऑफ ऑन ईच ISP जे वयर चडून हें करता आनी पुलिसांक आमी हें करतले आनी वी वील लॉज एन FIR ऑन ऑल ऑफ देम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.